दिसपटो गिरास जो देव आमकां दिता सगळें खाण जावन आसा देवाचें देणे जरी तर आमचे कडेन दुडू आसात सो देव तर आमकां पिकाडो फावो करिना आमचे कडेन केन्नाच कांयच आसचें ना आयज आमी मागता देवाचो आशिर्वाद आमच्या हातांच्या वावराचेर आमकां पोटभर जेवण दिवून देवा कडेन मागुया प्रार्थना सुरेश्वरा देवा सर्व वस्तूंच्या रोचणारा गरजे प्रमाणे मोलबावेलो पावस आनी तोप धाडून आनी सुफोड भुमीचो आदार दिवन दाणां फळाची समृद्धी तूं आमकां सदांच फावो करता आमी जमलेले पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी दयाळपणान ह्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या बाळकांच्या अंतरे तुवें सुफोल केली देखून तुजी काकूट आमी निरंतरी वाखाणूंक आनी अशें ह्या कालाच्या सासणीक देणें सोडून ह्या संवसाराच्या देण्याचो आमी उपयोग करूंक फावो करूं क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं तुज्या भाव भयणांनो हे पवित्र दिन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसाणें मागुया हांव पातकी सोरपदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो पुण्याक चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध ह्या पासून म्हाका सदांच वार घेत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो अशे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सोम्या काकुटकोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताचे संसारी सर्वेस्परा देवा सगळ्यांच्या वेळार सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या सुता, सोम्या देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुटकोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, निष्कलंक आंबार मारयेक तुझ्या पुताची माई कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवाक तुवें उबारून गेली. आनी हे परी आख्खे कुडी सभेचो प्रवासो तिचे सगळे तुवें संपूर्णायेक पावयलोय. आमचे कालीज आनी मन सदांच सर्गीच्या सुखाचेर दवर आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवान वांटो जोडून आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. स्वर्गार देवाचे मंदीर उक्ते जाले आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोळांत चोंदली आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूत जावची आसली आनी तिच्या परसूत वेणीक लागून ती बोबो उयेली मारताली. आनी एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे 2 एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शिंपीन मोडवा वेल्ल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसलावन संवसारांत उडयलोलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासून पोरसून जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकाटेन सगळ्या वर्सांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक न्हीद देवा सोरशी आनी ताचे सोदरे सोरशी उबारून व्हेलो. आनी बायल ओरोनांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडगी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोकोल जाली. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओफीरच्या भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. सगळीं म्हणया, ओफीरच्या भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुमारांनी तुका नोमान पळोवंक येतात. ओफीरच्या भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. आमचो जबाब, भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुबे चोतरायक दवर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे स्वरुपायेक बुलटलो राजा. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्ती कर. आमचो जबाब, ओफीरच्या भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरान कुंवरनी प्रवेश करतात. आमचो जबाब, ओफीरच्या भांगारान न्हिदयलोली तुज्या उजव्याक आसा. बागेवंत पावलून कोरींतकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच
मरणाची न्हीद न्हिदल्यार ताचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुरो जिवन केलो. कित्याक एका मनशा वरवीं मोल आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशी आदामा सवें सगळीं मरतात तशींच क्रिस्ता सवें सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाच्या आदी करतलो. आनी तेन्ना सगळ्याची संपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांयां तोळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानान मोडलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोल. देवाचें उतर. आग्वार मारयेन बापान स्वर्गार वेली उबार वेली कुडी ओतम्याक देवदुताच्या कोळान. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारयेन म्हटलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले रांदीक चाकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घातली. आतांच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याच्यान तो सक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सत्रां वयलो शेवटिता. हालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिक्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास करलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थिक नितेकालीन केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी दामावाच्या विसवा पासत मागता. आनी आयज तुमची आर्थीक आधार ह्या मिसावाच्या वावराक धाडटले. दामाराची खबर एके काणये वरवीं हांव तुमकां सांगता. एक घडणी. पिलार संस्थेचो पाद्री फादर जोसे मिनेझस गांवांत पिरणेचो बाळदेसाक ताच्या वडिलांनी ताका दादरा नागर हवेली ह्या मुल्कान धाडलो. ह्या मुल्कान पावतोच, ह्या वाठारांत पावतोच ताका गमलें की लोक एकदम गरीब आसा म्हणून. तो ताणें चवकशी केली, गरीब कित्याक आसा. आनी ताका गमून आयलें की संवकार लोकांक जायते रीण दितात, दुडू दितात आनी ती रिणां बुडटकूच फारीक करूंक जायना म्हणटकूच तांची जमीन लुगार ते घेतात. पयल्याकून ते आनी गरीब जाता. दुसरे सुवातेर ताणें देखलें की जायतीं जाणां असले चिंताली की जरी तर कसलें दुयेंस आयलें तांचेर हें सैतानाचें काम.
ताणें ताच्या वडिलांक एकठांय केले आनी तांकां शिकयलें की हें सारकें न्हय म्हणून. तितलेंच न्हय, ताणें गांवांनी आनी ग्रामीणांनी इस्कॉलां उगडलीं. आवय बापाय सांगलें तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडात. सरकारान कसलीच मदत आदार ताका दिलो ना. पूण दुसऱ्यांच्या उदारपणा वरवीं ताणें ह्या वाठारांत जायते बदल हाडले ते आयज पर्यंत चालू आसा. म्हाका दिसता न्हू आयची परब आमकां 4 वस्तू शिकयल्या. पयली म्हटल्यार वायटाचेर झुजून. आमचो देश आमी जाणा ह्या दिसांनी जायते वायटान आसा. तरेकवार वायट, जावं ही महामारी पिडा जी आमचे मदें आसा, जावं दुसरी वायटां तातूंत आमी जियेता. चड भोंवतणी आमी करप्शन आनी वायट चलता. सगळे तरेचो वायट आमच्या गांवांत आनी अदीक करून आमच्या गोंयांत आसा. हाचेर वायटाचेर निशेध मारून. तर ह्या आयतारा दिसा आमी निती खातीर वावरूंक देवाची कृपा मागता. आनी ह्या पासत पवित्र सभा आमचे मुखार आंकवार मारयेचो एक नमुनो कसो दवरता. जसो आदल्या वरारान जुदीत हे राणयेन आपले पोरचेक वायटांतली वाटायली, तेच परी आंकवार मारी आमकां सैतानाच्या वायटांतली वाटायली. तर तरेकवार वायट जे आमचे मदें आसा त्या वायटाचेर झुजून आयज आमी निर्णय करता. पूण एक हें वायट म्हज्या जिवितांत आसा. कांय फावटी वायट पळय तें म्हज्या जिवितांत आसा म्हाका दिसली पडना. दुसऱ्यांचे वायट हांव चयता, दुसऱ्यांक बदलूंक सोदता. पयलीं आमकां बदलुया. म्हजे विचार, म्हज्यो कन्यो, दुसऱ्या विरुद्ध जे वायट हांव करीत आसा, कित्याक म्हजे जिवितांत असले वायट आयलां की म्हाका दुसऱ्यांचें बरेंपण चोवंक जाय. तर पयले स्वातराची परब सगळे तरेच्या वायटाचेर झुजून निती काडी आंकवार मारये भाशेन आमी ह्या वायटाचेर झुजून आयज आमी देवा लागीं मागता. दुसरे सुवातेर धामावाचें मिशन आनी मिशनरी जे काम करतात. आमी जाणा फाटल्या दिसांनी फादर स्टॅन स्वामी छोटा नागपूर बिहार झारखंड ह्या प्रांतांत आदिवासी लोकांच्या होका पासत झगडटालो आनी कितें ताका जालें तें आमी जाणा. कशे परी पदवेदारांनी ताका एके भाशेन जिवेशी मारली आनी फटकिरी गोवाय दिवन फटकिरे आरोप ताचेर घालून ताका बोडकोड फावो केली. तर असली गरीबसाण आनी असलें वायट पळय आसा, जावं सरकाराचें जावं दुसऱ्यांचें, ताचेर आमचो ताळो उबारप. कांय फावटी आमी दुसऱ्यांनी बरें केलें, दुसऱ्यांनी व्हडल्यो वस्तू केल्यो, ताचें आमी गीत गायता. पूण आमचे मदें आमी कितें केलां हें वायट बदलूंक ताचेर आमी आवाज उबारूंक तयार. तिसरे सुवातेर आंकवार मारी फकत देव आंकवार मारयेकूच ही पदवी फावो करूं. आमकां सगळ्यांक जी बावतिस्मा वरवीं देवाचे कृपेन देवाची भुरगीं जाल्यार देव आमकांय निवारतलो, आमकांय स्वर्गीचे राज फावो जातलें. एक पाद्री सांगतालो हें जिवीत कितें पळय तें एक दोरी घेवन राजू दोरी आनी सांगतालो ही दोरी इतलें हेंच आमचें संवसारी जिवीत आनी आमचें सगळें हें पळय आसा तें आमचें स्वर्गीचें जिवीत. तो थोड्याशा जिविता पासत आमी इतलें वावुरता आनी विसरता सासणाचें जिवीत जें देव आमकां दिवंक सोदता. तर इश्टानो आयच्या दिसा ही परब समरतना मागुया आमची निर्गशे पासत आमची आस्तारी नासून सायबिणी तिचे मजतीन आमी एक बरें क्रिस्त जिवीत जिवूं.
दुसऱ्यांक बरें करूं, ही समाज बदलूं आनी ह्या वरवीं वायटाचेर निशेध मारूं. आमेन. उबी रावून आमचो बोवाळ करूया. स्वत मानता देवाक स्वर्गार विचार असताना आणि जेजू ख्रिस्ताच्या ऐकण्यात सुद्धा आमच्या असुया तो पवित्र आत्म्यावरवी कधी समावलो आणि पारंपरिक असलो पोंच पिलाताक ताणें घोसले ताका पुस्तकां सोडलो तो मेला ताका किती दिलो तो मेला बरें मेळ्ळो मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुमी थांब जिवे आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचें एकठाण, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवण, सासणाचें जिवीत. आमच्या मोगाच्या बापाचेर बेगीन रावून आमच्या काळजांतले आवडे ताचे मुखार दवरुया. आमचो सभाब सांगी, बापा तुजी स्वतंत्र भुरगीं आमकां कोर म्हणुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान आनी मूळ सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची खरी भक्ती आमचे मदें वाडोवन आनी आयचे आंकवार मारयेचे सोर भरणेची दोबाची परबे वरवीं तीच देख घेवन हांगा एकटोलेल्या सगळ्या भारत्यांक देवाचे पदवेचेर पातळून देवा लागीं मागुया. बाबा तुजी स्वतंत्र भुरगीं आमकां कोर. आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरीबाक बरेंपण मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा तुजी स्वतंत्र भुरगीं आमकां कोर. कामाच्या मिसावांत वावुरलेल्या पाद्रींक, ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोड दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशयाच्या प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मदें राव म्हूण पुरो कोर म्हूण ताका आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. फिरगोसीच्या गोरसा पासत आनी जोण एकल्याच्या गोरसा पासत ओबीपडी देवा लागीं मागुया. भोग मोगाळ बाबा, कुडी आत्म्या सयत सरकार केल्ल्या आंकवार मारये सांगाता तुवें आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी स्वतंत्रतायेच्या दिसा भारत देशाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर्बवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत आंकवार मारयेक स्वर्गार उबारून बेगीन दितून सगळे रचने बरोबर हो वाखाणणेचो योद्ध आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तुजे विनवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उत्सव आमचेर देंवय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सदेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिवपास.
सोरेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर खाली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासन फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस वो संतोषाचो ताचे मायेचे सोर पोरणेचो तो देव सैमान एकलोच खूब तुजो तुज्या सांगाता रुचणार सोर जिवाचो तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरां वडत्या अशापान मनशा सोयंग पूत जावन आयलो भाग्योन आंकवार मारयेचो देखून देव मातेक तुवें पुसून सोडली नाय फोणान गोगोरायच्या दिसा तिका उंच स्वर्गार उबारून व्हेली मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जाल्ली ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली ओरोंब आनी परोंब उपकार तुजे वाटसूर परजेचो केली तिका धीर गोरवांचो केली घुसवणेचो कारो देखून नजत असल्या आनंदान मारयेचे तुस गीत आमचे करून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता स्वर्गाने संस्था बघा तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुका सरस्वय स्वर्गाच्या मशके आम्ही येता तकसय ओ स्वर्गी तुका सरस्वय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सुसुपेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस्त घ्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून सोडून तेसपरी जेवण सकच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे बेंचार तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतात हें म्हज्या उगडासां बाळकाचो तिसरो गूट परगोटुया तुज्या घडसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सुम्या संवसाराच्या सरकारा आमची सोड बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा फिलीप नेरी फेरांव आमचो गवळी बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पूर्ण जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट ताका तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्ताक तुजे बरो जरी तुमकां मोड पळोवंक आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता मागवार बरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत तुता भाग्यवंत सुजे आनी सर कालिका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान तांकां वांटली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेधार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या संबंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र
जेरास आमकां तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दीस मोठो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीन पडोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संबंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां आमचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या वाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशेपरपणे तिका शांती दी आनी पुस्तिकाय पोटाक सांबाळ सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणात सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती हो जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ह्या आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कुराच्या सासणाची प्रार्थूया
मोहिमेहून देवा आमच्या मोगाल बाबा आंकवार मारयेच्या कुसव्यान जिरून आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कार दिली आनी पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेत उडती केली. तो जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां बसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानू जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमचे मोहिमेहून पुनर्जिवनपणाचें दीन आनी खात्री हें तेणें आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इसल्या उपरांत आमी गाडयेंचेर आशिर्वाद घालतले. जशें गाडये आशिर्वाद घालता तुमी ऑर्डरान सारकी गाडयो भायर काडच्यो. सरेस्पोर तुमचे सवे आसून सायबिणीचे मसोती सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां आमचे गांवचे आस्कारे तो सोन्याका सांबाळो भाग्यवंत आसून सायबिणीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागू. सोर बलिश्ट आनी बऱ्या देवा स्वर्गार संवसाराच्या रचनारा तुजे उगणीत जानवायेन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करून तुवें निर्मिली. तुजो आशिर्वाद घेवचे खातीर ताणीन हाडल्यात त्या गाडयांचेर भाग्यवंत आसून सायबिणीचे विनवणेन आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. ह्या गाडयेचो उपयोग करतना ताचो आदार घेतना ती तांकां संकश्टांची राख आनी सांबाळ आनी ती थारायलेल्या जाग्यार सुरक्षीतपणी पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं.